आसगाव घर मोडपाच्या प्रकरणात पूजा शर्माचो पणजे सेशन कोर्टामुखार अटकपूर्व जामिनाक अर्ज पूजा क्रायम ब्रांचीचे समन्स पहिल्या समन्साक मारली कूस। तीन आरोपी बायला बाउन्सर आणि आरोपी अर्शद ख्वाजाच्या जामीन अर्जाचेर जाली सुनावणी आज ऑर्डर। ब्रिटिशकालीन कायदे गेले देशासहित गोयातूय भारतीय नागरिक सुरक्षा न्याय संहिता भारतीय साक्ष अधिनियम लागू पणजे मडगावात नव्या कायद्या सकयल FIR। म्हादय सालवार करतले जाल्यार व्याघ्रक वाठार करचो युरी विजय म्हणटा मुख्यमंत्री फेल मुख्यमंत्री म्हणटा सरकार सिरियस 4 तारखेसावन प्रवाहाचे इन्स्पेक्शन। स्वतःक हिंदू म्हणटल्यांची हिंसा दुस्वासाची भाषा राहुलाचो लोकसभेत आरोप अग्निवीर नीट मणिपूर उस्तिल्यार राहुल कितें उलयता घर मंत्री शहा रक्षा मंत्र्यान घेतली हरकत। पणजे ज्वेलरांकडेन 8 लाखाची चोरी करपी बेळगावच्या अब्रार बॅगाक पणजे पुलिसांनी धरलो। चोरयेचे सगळे भांगर 2 हिऱ्यांचे हार जप्त चल्ला तपास। उद्योजक अनंत तन्नाचेर हनी ट्रॅप केशीत बलात्काराचो गुन्यांव निश्चित करपा विशीं पोस्को कोर्टाचो निर्णय गोयच्या मुंबय हायकोर्टान मारलो भायर केशीचो परत विचार करचो म्हूण निर्णय। कदंबाच्यो 6 इलेक्ट्रिक बसी आज सावन पणजे सुरू पणजे स्मार्ट सिटी सकयल एकूण 48 बसी पणजी चलतल्यो सुमार 50 बसी सप्टेंबर मेरेन मेळटल्यो कदंबाचो अध्यक्ष उलयलो। गोय रेबीज फ्री गोयात एकूय रेबीज केस ना म्हूण 2 दीस फाटीं जनावरां सांबाळ मंत्री निळकंठ हळणकार उलयलो। गोयात सापडली रेबीजग्रस्त 4 सुणी मनशांक बादना। 12 जुलयाक केंद्रीय मंत्री गडकरी गोयात येता। गोयच्या हायवेच्या कामांचे इशू अपघातां विशीं चर्चा करूंक काँग्रेस गडकरीक मेळपाक मागता वेळ प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष पाटकार उलयलो। NIAची जेलींतलो फुटीरवादी इंजिनियर रशिदाक खासदार म्हणून सोपूत घेवपाक परवानगी हे विशीं कोर्टाचो आज आदेश 5 जुलयाक घेव येता सोपूत। हवामान खात्यान गोयात 5 जुलै मेरेन जारी केला येलो अलर्ट। गोयात आतां मेरेन 38 इंच पावस सरासरी परस 1.6% मायज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची आज लोकसभेत जाप राष्ट्रपती मुर्मूच्या अभिभाषणाचेर संसदेत चर्चेक जाप। महाराष्ट्रात दक्षिण आशियातल्या सगळ्यात व्हडली हवाई सेवा प्रशिक्षण संस्था उघडपाचो एअर इंडियाचो प्लान दर वर्सा 180 पायलटांक दितले प्रशिक्षण। दिल्ली एअरपोर्टार सिलिंग कोसळ्ळे ताचो 22,000 वयर पॅसेंजराचेर परिणाम 9,972 पॅसेंजरांक केले रिफंड। दिल्ली एक्सायज पॉलिसी स्कॅमात केजरीवाल हायकोर्टा मुखार अटक आणि CBI कस्टडीक आव्हान। आंध्र प्रदेशाच्या वाराणसीत समाजवादी पार्टीच्या मुखेल्याच्या घरार फारपेट 6 जाण जखमी। फ्रान्साचे वेंचणुकेत उजवी फुडारी मरीन ली पेनाच्या पक्षाचे जैत अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉनाक मोठो धक्को। क्लिफर्ड मिरांडा मुंबई सिटी FCचो असिस्टंट कोच। क्लिफर्डान हे आदी FC गोवा ओडिशा FC आणि मोहन बागाना खातीर केला काम। ऑस्ट्रेलियान आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांक खातीर फी केली दोबरात भारतीय विद्यार्थ्यांक सगळ्यांत चड फटको।